that is Rajendra Kelkar, who has come from Teni, and we have got Sarpanch and Panch members from Kale Panchayat from Mole Wildlife Sanctuary, and we have Nandini Belio from the Amcha Mole campaign. आम्ही आता ही प्रेस कॉन्फरन्स काढल्या कित्याक आमकां हे मातशें वाज आयले हे कितें चलता म्हणून वायल्ड लायफ सेंक्च्युरीन. There are too many projects are being approved there. A lot of pressure is being put on State Wildlife Board to approve these projects. आता पहिले प्रोजेक्ट आनी अप्रूव केला इन सुर्ला गावांत स्पेशल टुरिझम रिसॉर्ट सुरू करपाचें ताणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला. That is in the Tiger Reserve, core zone of the Tiger Reserve. The total cost of the project is more than 8 crores. And most interesting feature of the project is, in the middle of the wildlife sanctuary, they are putting this resort, and they are surrounding the resort with an electric fence. समजालें न्हू? म्हणजे आयले आनी ते इलेक्ट्रीक फेन्स घालतात कित्याक म्हणून ते जानवरां तेजे भितर वचूंक जायना म्हणून. सो इन द वायल्ड लायफ सेंक्च्युरी दे आर पुटिंग इलेक्ट्रीक फेन्स टू प्रिवेंट द वायल्ड लायफ फ्रॉम मूविंग इन देयर ओन sanctuary limits. And the most interesting is that the contract for construction of the resort is gone to Fomento Resources. Fomento Resources mining company ती आता कितें resort construction करतात कोणी समजना, पण that is the contract paper is here. We got on the RTI, and you will find more information about Surla project in these papers here. You can take the copies when you go. All the groups are opposing Surla project. Equivalent project is put up in Mole. Again, the expansion of tourism resort. मागीर वेदांताची proposal आयल्या loading and unloading of coal in Kale wildlife, this Mole wildlife sanctuary, ती आता हायकोर्टान बंद केल्या. ती स्टेट वायल्डलायफ बोर्डा कडेन आयल्या, ताणें आता बरो डिस्कशन जालो, ताणें मागीर अजॉर्न केलें. लास्ट वीक इट केम बॅक ऑन द अजेंडा एज ओनली आयटम. इतलो इम्पॉर्टंट आहा पळय तांचो की सिंगल वन आयटम ऑफ वेदांता फॉर लोडिंग मायनिंग ऑपरेशन इज बिकम द मेन अजेंडा ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ. Then because of some reason that meeting has been adjourned. पण तो परत येवपाचो आहा. कित्याक आमी कितें विचारता की स्टेट वायल्डलायफ बोर्ड आहा तो, you are interested in promoting tourism, you are interested in promoting loading and unloading operations, you are interested in your double tracking. When are you going to be interested in the wildlife? You are appointed to look after wildlife and a wildlife habitat. Why are you looking after the interests of everybody but the wildlife? They can look after themselves. No? Vedanta can look after itself. And this Goa Forest Tourism Corporation, they can look after themselves. Forest Department can look after them. Who is looking after the interest of wildlife? And why State Wildlife Board is only looking after projects which are meant to further the interests of tourism and mining companies and so on in the world? That is our question we are asking today. कित्याक म्हण तुम्ही काम करतात, तुम्ही स्टॅट्युटरी बोर्ड तुम्ही आसात, हे तरी काम सारकें करा, वायल्ड लायफाच्या भाशेंत ताचें मातशें पळयात. That is what we are asking. And so we are objecting to mineral ore transportation in Kale, luxury tourism project in Surla, resort in Kole, Bhagwan Mahavir, and fresh railway double tracking proposal again परत वापस आयला. सुप्रीम कोर्टान ते इन्कार केलें. सुप्रीम कोर्टान म्हणलें दिस प्रोजेक्ट विल डॅमेज द वायल्ड लायफ एंड वी आर कॅन्सलिंग एनओसी. त्यांनी आता परत दुसरी EIA घेवन हांगा परत ते आयल्यात, आमकां मातशें अप्रूव केल्यात. कित्याक तेन्ना आमी कितें 40 लाख घातले, आतां आमी 4 कोटी घातल्यात. So only the difference is in the money that they have put. We have said instead of putting that much money, we have now gone to 4 crores or whatever, and we have produced a new report. You please give us approval. So we are approved. We are opposed to all the 4. I will now hand over the floor to Naren from the Kale, who is sir. गाव जो आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की अख्ख्या गोंयांत तो पर्यावरणीय पर्यटना खातीर नांवां रुपाक येयल्लो. कित्याक
ह्या गावांत आमकां पळोवपाक मेळटा जे धबधबे 12 जाणांचो धबधबो आसा, मागीर लाडकेचो धबधबो आसा, आनी ह्याच गांवांतल्यान म्हणजे फुडें कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा तो घेवपाचो आसा. आनी अशा ह्या वाठारांत जो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा, ज्या वाठाराक 1999च्या कायद्यानुसार म्हादय अभयारण्याचो भाग जाल्लो आसा, थंयच ह्या प्रकल्प जो आसा पायकाचो सडो जो आसा त्या सड्याचेर हो प्रकल्प सरकारान घेवपाक मान्यता दिल्लेली आसा. खरी म्हणजे ही राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा हेंच्यांनी वन्यजीवाच्या हिता खातीर पहिले प्राधान्य दिवंक जाय, पूण तशें न दिता तेंच्यांनी हांगासर जो प्रकल्प हाडला लक्झरी रिसॉर्ट जे आसा तो हाडून खरें म्हणजे त्या पठाराचोच एक ऐतिहासीक म्हत्व आसलेले पठार आसा. कारण थंयच आमच्या गोंय मुक्ती खातीर संघर्श करपी स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढो दिल्लो. त्याच पठाराचेर आमी जर गेले जाल्यार हेच्या पयलीं कॅमेरा ट्रॅप टायगर जाल्लो आसा परतो परतो, आनी हांगासरूच पिंगळे म्हणून जे कुटुंबीय आसा तेंचे जवळ जवळ 4-5 गाय आनी म्हशी जे आसा तांकां वागान ठार केल्ले आसा. आनी जवळ 5 वर्साच्या कालखंडान 3 मनशांचेर अस्वलान हल्ले केल्ले आसा. अस्वलांचो अधिवास आसा, वाघांचो अधिवास आसा, आनी त्याच बरोबर हो पुराय पठार जो आसा हो वायपरा खातीर फामाद आसा. मलाबार पीड वायपर आसूं किंवा बांबू पीड वायपर आसूं, अशा सगळ्या अगणित वन्यजीवा खातीर हो सगळो वाठार म्हत्वाचो आसा. आनी अशा ह्या पर्यावरणीय संवेदनाक्षम वाठारांत आनी अभयारण्याच्या कोर एरिया भितर हो प्रकल्प घेवप पुराय तरेन चुकीचें आसा. हांव सरकारा लागीं विनंती करता की तुमी परत एकदा पुनर्विचार करात, कित्याक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आनी स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हेंच्यांनी ताका जी मान्यता दिवपाचे प्रोसेस जो केल्लो आसा तो पुराय तरेन चुकीच्या हेचेर आधारार आसा. आनी त्या शिवाय तेचो आमी पर्यावरणीय मुल्यांकन जे आसा करपाक जाय आसलें ते व्यवस्थीत रित्या केल्लें ना. आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा म्हणजे आतां मनीस आनी वन्यजीव हांचो जो संघर्श आसा तो इतलो वाडत चल्लेलो आसा की त्याच वाठारांत जवळ जवळ 2 मनशांक लागींच अस्वलान ठार केल्ले आसा. आनी सरकार म्हाका दिसता की तांकां आणखी लोकांक ठार करपाक जाय अस्वलांनी, जाल्यार अशा प्रकारचे प्रकल्प जर घेत जाल्यार निश्चितपणान अस्वल ही मनशाचेर हल्लो करतली. वाघ जे आसा त्यांचो अधिवास जो आसा तो असुरक्षीत जाल्लो आसा. हेच्या पयलींच 2020 4 वाघांची हत्या जी आसा ह्याच वाठारांत जाल्लेली आसा. त्याच्या पयलीं 2009 हत्या जाल्लेली आसा. ह्या संदर्भात कोणाक दोशी जे आसा तांकां अटक जावंक ना, पूण आता परतो ह्या वाठारांत प्रकल्प हाती घेवन सरकार एकंदर मनशाच्या जिणे कडेन आनी वन्यजीवाच्या जिणे कडेन खेळखंडोबा करता. I will ask Nandini to say a few words on the. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्स म्हणटा आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांका, कित्याक लागून आमच्या काली गांवांत तेणें उदरगतीचो एक पावस हाडून दवरलो आसा आनी काली गांव एक उदरगतीचें पावल उचलिल्लें आसा. तरी पूण हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां, फाटलीं काही 2 वर्सां जाले वायल्ड लायफा भितर लोडिंग आनी अनलोडिंग हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी रिक्वेस्टी केल्ले तो आमी वायल्ड लायफाच्यान एक 2 किलोमिटर फुडें थंय ऑलरेडी यार्ड एक्झिस्टिंग आहा थंय शिफ्ट कर म्हणून. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर एक गांवच्या फुल लोकांचो अपोज म्हणून तो यार्ड बंदी केल्लो. आतां काही हालचाल चालू जाता थंय यार्ड चालू करपाचो. आमी प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन एक निवेदन करता, आमच्या काली गांवांत तें लोडिंग अनलोडिंग सेजाचें आसा तें 2 किलोमिटर वायल्ड लायफाच्यान 2 किलोमिटर थंय यार्ड आसा थंय व्हरचें आनी काली गांवाचेर एक न्याय दिवचो अशें इतलेंच आमी सीएमा कडेन मागूंक सोदता. I will ask Kerkar to give us some information about this. The summary of it is here, what we have written to the Prime Minister. Then Rajan Kerkar has written with, I think, more than 1,200 people's signatures have gone to Pramod Sawant as chairman of the State Wildlife Board. That copy of the letter is here. And there is also a statement from the Amche Mole campaign on these projects. So you can take this material, but we are putting pressure on everybody. We have written also to Environment Minister in Delhi saying that you are not justified in permitting this type of large-scale assault on Goa's wildlife sanctuaries. Right now, this is Madhe and Mole. And we have band kara.
आनी तुमचे नाका आनी करपाचे तुमी भायर करा, खंय तरी करा, बट डोंट डू इट विदिन द वायल्ड लायफ सँक्चुरीज. That is the only place that is also protected by Western Ghats ecology experts panel. You cannot do anything there. You cannot do any mining there. You cannot do anything. So please leave it as it is and don't take anybody unnecessarily into these wildlife sanctuaries. Let the animals have some peace of mind. As the media has been reporting, panthers are coming out, bison is coming out, leopards are coming out, black panthers are coming out. It is not a good sign at all, because their habitat is being disturbed, and the wildlife board, state wildlife board, should take strong steps to see that the wildlife is not disturbed. That is their main job. They have got no other job. Their job is not to look after human population. Their job is to look after the wildlife. ते मातशें सारकें काम करपाचें. ते आमी विनंती करता. तो प्रोजेक्ट येतलो कितले एरिया सर? तुमचे टुरिझम प्रोजेक्ट सुर्ला is 6,600 square meters. 6,600 ते 12 कॉटेजेस ते बांदतले, 12 कॉटेजेस. ते म्हणटात ते टेम्पररी कॉटेजेस म्हूण, पण वर्क ऑर्डर दिला 8 कोटीक. ते सगळे फाउंडेशन, एक्सकवेशन, सिमेंट ग्राउटिंग सगळे आहा भितर. तांकां फॉरेस्ट क्लियरन्स ना, कांयच ना. पण ती प्रकल्प कशे केल्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करूंक ना. ती प्रकल्प हांगा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केल्या. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हॅज अप्रोच्ड saying that we want to do this eco-tourism project. मागीर ताका निर्णय घेतला, येस तुम्ही करा म्हणून. ताच्या उपरांत फॉरेस्ट टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांगा गेल्या, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. And Goa Tourism Corporation says that we are not doing it, we are going to give it to as a contract to Fomento Resorts. So अशें ते चालू केल्या. So nobody is taking responsibility. It is in wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary कोणाक वचूंक जायना. You cannot enter without entry permit from Chief Wildlife Warden. But here, Forest Development Corporation, Goa Tourism Development Corporation, the Fomento Resort, everybody is going inside. This is a new wildlife we are getting in the wildlife sanctuary. They are all being permitted to come and being excavator. अच्छे सगळे डिस्क्रिप्शन केला, सगळे कितें माती काडटाली आनी हो वयर डोंगर आहा तो इट्स अ सादा, इट्स अ हॅबिटॅट of the sloth bear. And if you newspaper played last 3 years, at least 3 attacks of sloth bears in Surla. In Surla also, in Surla, in the same village. Still they are not listening, and their only solution is to put a solar electrified fence around the resort. As though Malabar pit viper can not go through the fence. But sloth bear and tiger and bison, they will be affected. But can you assault, damage or harm the wildlife in their own territory? And who is giving these approvals? Forest Department, Chief Wildlife Warden and State Wildlife Advisory Board. आमी सगळे विचारले तुवें कशें परमिशन दिलें म्हणून. ते आमकां सांगूना म्हणटा. आमकां सांगूना कितें फेन्सिंग पडटलें, ते इलेक्ट्रिफायड सेंटिंग आसतलें म्हणून ते आमकां कोण सांगूना म्हणटा. देन वॉट आर यू अप्रुवींग? मागीर दिसता ते मिटींग चलता, एकच मनीस उलयता आनी सगळे पास करतात. मग लास्ट टाइम ऑल्सो रेल्वे and this Tamil Nadu project were approved in the same way. The members of the wildlife board, they wrote to the chairman saying these projects are shown as approved. आमी काय discussion करू ना, आमी काय approve करू ना. But they don't bother. चीट बरयलें तांगा सरकाराक, सेंट्रल सरकार की आमी सगळे परमिशन मेळ्ळा. So in order to prevent that, this time we are at least warning the State Board of Wildlife members, ये आता ही agenda पर येवपाची आसा, and you please see that you take a very critical stand on these projects so that they are not permitted. That is Vedanta loading and unloading, double tracking should not be permitted. Other 2 projects are already approved, so they are going to be challenged, and one is already challenged, the second one will be also challenged. We will not allow any of these projects in wildlife sanctuary areas. And they may do, but as a group, all Goa group of wildlife activists, we say we will not do it. We will fight tooth and nail. लोडिंग केलं तर लोकांक खूप कंजेक्शन जाता. म्हणून ते आमचे म्हणणें कितें पंचायतीचे जो आमचे मेंबर्स आहा न्हू, ते आमी कितें म्हणटात थंयसानच 1-2 किलोमिटराचेर ते दुसरे येना, थंयसान थंय शिफ्ट करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पंचायती रेजोल्युशन घाला हेजे बाबतींत. आमकां ते जो कोण करपी आसा पळय तेणे आमचे कडेन पंचायती कडेन तेणे मिटींग काय करून
तो येवंक ना केन्ना आमचे कडेन तो आमकां केन्ना पंचायती अटेंडच जालो ना तो अशें म्हणून तुम्ही रेजोल्युशन घेऊन गव्हर्नमेंटा कडेन धाडटले तुमचो प्रपोजल आता 2 किलोमीटर ऑलरेडी धाडला रेझोल्युशन घेतला म्हणतो. रेजोल्युशन घेऊन आमी धाडला. आमी म्हणटा कितें ते वायल्ड लायफा भितर करनाका आनी लोकां भितर तो अनलोडिंग करून लोकांचे राणीमान आहा तेजेर दुश्परिणाम करनाकात. अल्टरनेटीव सोर्स आसा ते अल्टरनेटीव सोर्साक तो फुडें व्हरपाचो. लोकांचो कांय प्रॉब्लेम ना थंय. ते कशें आसा सामकें कंजक्शन आसा बाय सुशीवाटिका आसा मागीर बालवाडी आसा शाळा आसा दुसरें म्हणल्यार ते populated area. पॉप्युलेटेड सामकी म्हणजे आनी कशें दोनूय सायडीन लोक हे मदल्यान ट्रॅक आहा रेल्वेचो आनी दोनूय सायडीन कितें Settlement. गांव म्हणजे लोक रावता लोक आसता आनी तितूंतल्यान तो ट्रान्सपोर्ट फाल्यां तितूंतल्यान वचपाचो मदल्यान असं म्हणजे आमकां कितें दिसता फाल्यां काय बरें वायट जावपाक जाय तेजे खातीर म्हणटा आमी तो 2 किलोमिटर फुडें व्हरता आनी थंय यार्ड आसा बी ऑलरेडी सो तेंच्यांनी करपाचें आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तशें जाता. आनी आमकां विस्वास आसा की आमचो जो CM आसा गोंयचो तो हेजेर खरोखर म्हणजे एक तोडगा काडटलो आनी तो जे लोकांक कितें त्रास जाता जो तो हेजेर तो न्याय दितलो अशें दिसता.